एआयसीसीचो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांच्या गोंय दौऱ्या वेळार जाल्ल्या भाजपाच्या युवा मोर्चाच्या आंदोलना फाटल्यान कट कारस्थान आशिल्ल्याचो आरोप गोंय काँग्रेसीचो म्हणयारो अमित पालेकर हांणी केला। हे विशीं काँग्रेस फुडारी अर्चित नायक हांणी दक्षिण गोंय एसपी कडेन कागाळ दाखल केल्या। कागाळीची दखल घेवन गुन्यांव नोंद करूंक ना जाल्यार काँग्रेस न्यायालयात धांव घेतली अशी शिटकावणी पालेकरान दिल्या। काँग्रेसीन वंदे मातरमाच्या प्रस्नाचेर राजकारण केल्ल्याचो आरोप भाजपा युवा मोर्चाचो प्रदेशाध्यक्ष तुषार केळकरान केला। निया गांधी आणि राहुल गांधी गोंयांत आयल्यार तांकां काळे झेंडे दाखयतले अशी शिटकावणी तुषारान दिल्या। आमचे नॅशनल प्रेसिडेंट जे गोंयांत आयिल्ले खरगेजी ते जेन्ना एअरपोर्टांतल्यान भायर सरताले त्या वेळार आमी अभद्र शब्दांनी वायट उतरांनी प्रोटेस्ट करता ते युवा भुरगे पयले भारतीय जनता पार्टीचे ज्या जाग्यार ते राविल्ले आनी ज्या जाग्यार तांकां पुलिसांनी प्रोटेस्ट करपाक दिल्ले तांच्या हातान लावडस्पीकर आशिल्लो स्पिकराचेर ते नारे दिताले। एअरपोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या अंडर ही जागा येता म्हणजे हाय सेक्युरिटी एरियेन तांकां प्रोटेस्ट करपाक गोवा पुलिसान एक जागो दिल्लो आनी ते प्रोटेस्ट करनाशिल्ले तर एक जाका आमी अतिथी देवो भव म्हणपी भारतीय जनता पार्टी जे अतिथी गोंयांत येताले जे स्टेट गेस्टूय आशिल्ले he is not just the party president of AICC but he is also the leader of opposition of Rajya Sabha. अशें आसतना एक स्टेट गेस्ट आसतना Z+ सेक्युरिटी जाका आसता ताजे विरुद्ध प्रोटेस्ट करता आनी तांकां ती जागा दिता पुलीस गोवा पुलीस हातूंत भितर खंय ना खंय तरी एक कॉन्स्पिरसी आमकां दिसता। बाब अर्चित नायक युवा अध्यक्ष जे आसा तांणी एज आय स्पीक टू यू he has filed a formal complaint with SP South about the incident. We call it nothing short of rioting with criminal conspiracy, interfering with public servants who are present there, interfering with Z+ security cordon, with Goa police, abusing, unlawful restraint. हे सगळे जे सेक्शन आसा जी BNS कायदा अंदर येता ताच्या अंदर हो क्रायम जाता आणि हाजेर कॉग्निजेबल ऑफेन्स आशिल्ल्या कारणान इमिजिएटली ऑफेन्स रजिस्टर जावपाक जाय आशिल्ले ते अजून पर्यंत जाल्ले दिसना। आमचो प्रोटेस्ट पिसफूल आशिल्लो थंय तुम्ही पयलो आसतले सगळे हे आशिल्ले युथ काँग्रेसीचे कार्यकर्ते थंय येवन आमचेर बुके मारून पयली सुरवात केली वयल्या जे गांधीवादी म्हणून थंय म्हणटात। तुम्ही जर व्हिडिओ पळयत थंय जाल्यार युथ काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी आमचेर बुके मारलो पयली। आमी थंय पिसफूल प्रोटेस्ट करताले, हांव त्या प्रोटेस्टान वचना बट हांव इतकेंच सांगता की आमचेर आतां जे प्रोटेस्टाच्यो गजाली करता काँग्रेस सरकार पंजाब हांगा आशिल्ले तेन्ना प्रधानमंत्र्याचो कॅवलकेड वो 2 वरां एका जाग्याचेर उरलो। हेंच्यांनी प्रोटेस्ट लेड करपाक दिलो थंय 2 वरां एका जाग्याचेर प्रायम मिनिस्टराचो कॅवलकेड हायवेच्या वयर उबो आशिल्लो तेन्ना तुमकां नॅशनल सेक्युरिटी आनी Z+चे आनी NSGचो मोग आनी हे येवना आतांच येता। म्हाका दिसता हे फ्रस्ट्रेटेड प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली। मल्लिकार्जुन खरगेन आपल्या पयल्या विजिटीक अशें कितें तरी आपूण पळयतलो हे तांकांय खबर नाशिल्लें आनी गिरीश चोडणकराच्या लिडरशिपी अंडर दिस इज नॉट अ इंटेलिजन्स फेलियर, दिस इज अ फेलियर ऑफ काँग्रेस पार्टी, दिस इज अ फेलियर ऑफ गिरीश चोडणकर्स लिडरशिप। You don't put your failure on Goa police. You don't put failure on your crime branch. This is a failure, clear-cut failure of Congress party. आपल्या अध्यक्षाच्या पहिल्या विजिटीक यांच्यानी अशें करून दाखयले आणि हे वंदे मातरमाचो डिसरिस्पेक्ट सिंपल आसा। गोंयच्या लोकांक सांगता, गोंयच्या युवा वर्गाक सांगता, एक ग्रुप आसा जी आयज प्रेस घेतली हे सोनिया गांधीक देशाची माता म्हणटात आणि आमी आसा जे देशाक माता म्हणटात। सो क्लियर कट हे 2 ग्रुपां मदीं इंटलेक्च्युअल डिस्कशन आसा। हितून आमी काळे झेंडे दाखयले आणि ह्यान फुडें दाखयतले। राहुल गांधी येयल्यारूय दाखयतले, सोनिया गांधी येयल्यारूय दाखयतले।